संतोषान उल्हासान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजान दुनिया तुका भेटयता भूमिस्थानांत आमकां नवें रचन केलां भूमी साबीन आमकां नवें मिसाव दिलां तुज्या उपकाराक करगो पाठयता तुझी दया आमचे देव म्हूण म्हाका उतर आयकूंक प्रेता जिणेंत तुज्या आमी भागीता संतोषान उल्हासान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजान दुनिया तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे गोड तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो जेजू ख्रिस्तात म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आज ही गजमता भगवंत जाकब धर्मदूत हाची परब आचरण करता पूण आमी आज ह्या पूर्ण शेतांत जागतीक आब आनी व्हडले बाय ह्या मलगड्यांचो दीस आचरण करता बाबा ताची सता जे तांकां मेळ्ळी आमकां दिवन देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग कितें म्हूण आमकां शिकोवन त्या भावांतल्यान सदांच आमी जिवनशाक तांणी आमकां वाट दाखयल्या तांच्या समेसांचो आमी उडास काडटा तांच्या उतर प्राय तांकां आमी बरें मागता आनी बरी भलायकी मागता आसतना जायते फावटी आमी मनीस मनशा जिवाक गौरव दिवंक आनी मान दिवंक चुकता प्राय तशीच आसना न्ही गे आसता गे ना न्ही गे एक दीस म्हज्या कपालाचेर मिरयो पडूंक आसात आज हांव बोवाळ आसा म्हणून म्हजें बोवाळ दाखयल्यार जाता गे जायना आमच्या जिवितांत आमकां देवान हें जिवीत दिल्ल्याक हर एक घडये आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय आनी देवाचें उदार पळोवन ह्या जिवितांत आमी भोगूंक आनी हेरांक दिवंक जाय त्या पासत जायते फावटी आमी अशें चिंतिना सुकल्या पडल्या पूण आमचो देव काकुळदार मोगाळ आमकां बक्षिता आनी परत ताचें उदार पळोवन मलगड येताय आनी जीव येताय पळोवंक आमकां आपयता आसतना आमचें मुनेपण वळखून घेवया आतां आमी जोडया दोळे आमी धांपया देवाचें उदारपण देवाचो मोग प्रत्येक रितीन जिवितांतय मलगड्यातय आमी पळोवंक सुकल्या खातीर सोम्या लागचें बक्षांनी मागया आमचें उणेपण वळखून घेवन सांगात आमी मागया हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता मनात चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बसत बगे सदां संकार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता सरपदेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन.
सोमिया काकृत सोमिया काकृत Krista काकृत Krista काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत महिमा देवा उसकी आणि शांतताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्त सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपोई एकलो सु ईश्वर एकलो सु परमेश्वर प्रार्थूया सर्वपदराने ससनाच्या देवा आपल्या रक्ताची मोर घालून जेजू साक्षी देव तुझ्या धर्मदूता भितरलो पयलो भाग्यवान जाकोबाक तुवें विसलोय ताच्या सारक्या वरवीं लजे आनी भिरांती वेने भावात फरगट उसारूंक आमकां धैर्य मेळो आनी ताच्या विनवणेन सगळी पवित्र सभा शांतीन आनी सवस्काय तुजी साखरी करूं आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्रत्म्याच्या एकपणाची येत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. साम पावलून रोमेतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो असले वर्त्रां वर्ती पदवी आमची तावन न्हय बागार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनान वोवयता. हर एक तरान आमी कश्टाताव तरी आमी कंगाल जायना. वाट कळनासतना अंतकरान सांपडताव तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदनी भोगताव तरी एकसुरें सांडून घाल्लें तसलें जावंक ना. जायते पटी आमी धर्नीक शेमटाताव तरी मरना. जेसूचें जिवीत आमच्या कुडीन प्रत्येक संवच्या ताचें मरण आमचे विनाशी कुडीन आमी सदांच वोवयता. जेसूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडीन प्रत्येक संवच्याक आमच्या जिणेच्या हर एक दिसा जेजू पासत मरणाच्या रिस्केंत आमकां आमी सोड सोडता. तशें म्हळ्यार आमचें थंय मरण आपलें काम करीत आसा आनी तुमचें थंय जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सतमांतलें देखून हांव उलयलों अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणें आसून आमी सतमांतांव देखून आमी उलयता. आनी जेजूक जिवंत उठयतलो तोच देव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आमच्या सद्रेवचेर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया हें सगळें तुमकां बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड
मनशाचेर देंवतना देवाच्या महिमेक अर्गा स्तुती अदीक अदीक सरतली. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. रडण्या रुदनांनी ओंपता तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी. रडण्या रुदनांनी ओंपता तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी. सियोनाची सुबांपण सर्वेस्परान पुनर्स्थापीत करची वेळी आमकां ते सोंपानशे दिसले. तेन्ना संतोषान हांसली आमची तोंडां आनी आमचे जिबेर खेळ्ळी एक सारकी उल्हासाची गितां. रडण्या रुदनांनी ओंपता तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी. कसली विचित्रां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात. अशी उदकली अन्य जनांगा वय सर्वेस्परान आमचे खातीर केली महात कार्यां. देखून संतोषान भरल्या आमची काळजां. रडण्या रुदनांनी ओंपता तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी. सर्वेस्परा नेगेबान उदकाचे व्हाळ नव्यान वाळटा. तशें आमचे सुबांपण आमकां पाटी हाड. रडण्या रुदनांनी ओंपता ते गितां गायनांनी करतली लुवणी. रडण्या रुदनांनी ओंपता तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी. रडण्या रुदनांनी ओंपता तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांवें तुमकां विंचून काडल्यान तुमी भायर सण वचून फळ उरचे तसले फळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वस्व तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. मातेव बरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. तवळू जेवदेवाच्या पुताची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सशी आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राजांत ह्या म्हज्या दोगां पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्या तुज्या दाव्याक तूं बसयतलो म्हूण म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागता तें तुमीच नेनात. हांव पिवंक वेता ती कास तुमी पिवंक शकतात वे. ते म्हणाले, आमी सकता. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी कास तुमी पियेत जाल्यार खरें, पूण कोणे म्हज्या उजव्याक कोणे म्हज्या दाव्याक बसचे ते थारोवचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासून म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात
तांकांच ते मेळटलें. हे 10 जण हे आयकून ह्या दोग भावांचे रागार पेटले. देखून जेजून तांकां सकटांक सशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हणून तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशा पुती हेरांक आपल्या सेवा साकरेक लावंक न्ही, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समस्तच्या सर्वण्या पासत आपलो जिवस्त दिवंक म्हणून आयला. देवाचे उतर हे वगनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त सतय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, जागतीक आबोडली मायन्सो दीस आचरण करच्या ह्या संदर्भार आयच्या वाचपांचेर आमचो नियाळ ना. प्रत्येक रितीन पावसाबान बरयल्या एका पत्राचेर आमी नियाळ करतल्या. 2 घडितां तुमचे मुखार हांव दवरतां. आमी सदांय ॲन्ड्स ऑफ प्रॉविडन्स म्हणजे आंजुलूर सायमन लेना कडेन एक होम फॉर दी एज आसा, थंय आमी मीस पेटोवंक येता. मीस जाल्लेंच हांव सदांय थंय आसल्या मालगड्यांक मेळटा. सदांच एक 30 मालगडी आसूंक पुरो सदांय मेळटा आनी तांचे लागीं 2 शब्द कुशालाचे उलोवन तांकां बेसांव दिवन तांचे लागीं बेसांव मागून तांचे लागीं उलोवन येता आसता. एक दीस अशें घडलें, तांचे मदली एकली म्हजो हात घट्ट धरलो तिणें. ते व्हडली मायन म्हजो हात घट्ट धरलो आनी तेणी धरलो ते काय म्हणटात ते घट्ट हात धरले ते घडीत आसतना म्हाका अजुनूय उडास आसा. ती कितें सांगूंक शकताली. ती पयलीं आसली बरें का नासून म्हज्या हाताक उमो दिलो आनी देव बरें करूं फादर, तुमी सदांय हांगा येतात, आमचे लागीं उलयतात, आमकां हसयतात आनी वेतात. म्हाका खुशी जाली. ताच्या उपरांत तिच्या दोळ्यान दुकां आयलीं. तिणें कितेंच म्हणूं ना, या फादर आमी च्या पिया म्हणाली. म्हजी च्या तुमकां दिता, तुमी पिया म्हणाली. त्या उतरांत तिणें धरल्या त्या हाताच्या मुश्टींत कितें सत आसलें, कितें एक बोगाप आसलें, कितें एक चिंताप आसलें, कितें एक सत आसलें. म्हणजे गोत्तुना तिणें हांव सुद्दां तिचो पुतुगी या तिसो म्हणून तिणें स्विकार केलें की ह्या आपणाच्या मनशाक ह्या आपणाचें म्हूण कोण आसा तांकां ती आशेव नासली की ह्या तिच्या लागीं कितें एक्सोरून बगतलें की म्हाका कळीत ना. हें तिचें बघप हें पयलें. दुसरें घडीत एक बशिल्ल्या गांवांत जाल्लें. त्या घरची मालगडी ती जावन सादारण मस्त वर्सां 60-80 वर्सां मदली घरची वडील जावन आसली. कितें की तिका स्ट्रोक जाल्ल्या वेळार सगळें तिचें जिवीत कटल्यार येता आसतना भुरगीं 60,000 भुरगीं ती खंय मरोंक तयार आसतना तिका उलोवंक जायना, कितें जायना, मरोंक जाल्ली. कश्ट जाली. आनी असल्या संदर्भार भुरगीं झगडटात आनी सर्वे आपयला, गव्हर्मेंट सर्वेराक आपयला आनी थंय रावन झगडटात. त्या कटल्यार ती आसा आनी तिचे आटाविटे पळोवन म्हणजे आपणाची भुरगीं अशीं जाग्या खातीर झगडटा म्हणलें पळोवन तिणें तिच्या कुडींत एखाद्याची एक आटाविटे दाखयले. हें पळोवन तो सर्वे धांवन गेलो. निकले ಒಂತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜ್ಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಆತತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜ್ಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಆತತ್ತ ಏಪಲ ನಾನವರ ಮಲ್ಪುಗ म्हणून तो सोडून गेलो. इन दवरून घडीता तुमचे मुखार हांवें दवरली. मलगाड्याचो पात्र आमच्या जिवितांत जायतो आसा. हांव आज एक याजक जाला तर ह्या सांगातपणाच्या जिवितांत हांव जियेता हाका कारण प्रमुख रितीन म्हजी आबोडली मायन्स. तांणी म्हजो हात धरून म्हाका चलोवंक शिकयल्ली. तें घडीत हांव कशें विसरून वचन. तांच्या मोगाच्या उबेंत म्हाका मेळ्ळो भावार्थाची सतां हांव कशें विसरून वचत. म्हजो पप्पा मम्मी म्हाका एक तापाट घालता आसतना हांवें पयले पडी धांवचें आसलें म्हज्या आप आनी व्हडली मायच्या त्या कुशव्याक. ती म्हाका राखतली, सांबाळटली.
त्या पासून आज बापसाहेब कीर्तनकाराचे एक वाक्य कीर्तन 71 वाक्य 9 हे वाक्य घेवन आमकां एक सत सांगूंक शिकयता. म्हज्या उतर प्रायर म्हाका सांडून घालनाका, म्हणजे म्हज्या उतर प्रायर म्हाका सोडून घालनाका म्हणलें वाक्य दिता. आनी हें वाक्य बापसाहेब जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्सार अति कश्ट भोगच्या त्या घडीताक सरी करता आनी म्हणटा कशें म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. ह्या घडीताक सरी करता आनी हे घडीत ह्या घडीतांत आनी त्या उतरांत म्हज्या उतर प्राय सोडनाका, म्हज्या देवा कित्याक म्हाका सांडलाय. ह्या घडीताक कितें एक सत आसा. म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो, हरी एक जीव देवातून आयलो आनी ह्या जिवाक मोल आसा. हरी एक जीव देवातून आयलो त्या जिवाक मोल आसा. जावं पुरो तें भुरगें, जावं पुरो युवक युवती, वडिलां या मालगाडी. कित्याक आमच्या हरी एका जिवाचो शेवट जावन आसा. बाबाच्या महिमेंत आमी एक दीस एकवटान जिवोवच्या खातीर. ताकाच उतर प्राय जात आसतना, कुडींत अस्कताय भोगता आसतना, केस काळे आसले धवे जाता आसतना, समाजेंत म्हाका कितें आनी मुखार पात्र ना, म्हजें काम जालें म्हूण भोगता आसतना देव बायले विशय पळयना. कशें दावीद विस्ताना बायले विशय पळयनातलो की देव मनशाचे अंतस्करण पळयता. आनी पेत्रूच्या पत्रांत तो बरोवन सांगता, देव खंयचोय पत्र सोडून घालना. बगार त्या पोरण्या पत्रा वयर नवो पत्र बांदून एक आत्मीक देवाळ तो बांदता. पळय ह्या उतरांत कितें दिसत आसा. पूण ही बोगाप म्हज्या उतर प्राय तूं म्हाका सांडून घालनाका म्हणल्यार बोगाप कित्याक येता गी म्हणून पापा फ्रांसीस जायतीं कारणां दिता. पयलें कारण मायग्रेशन स्थळांतर, म्हणजे जायतीं घरचीं बऱ्या फुडारा जावंक पुरो ह्या बऱ्या चिंतपा वरवीं तांच्या मलगड्यांक सोडून पयशिल्ल्या गांवाक वेतात. आनी असल्या संदर्भार घरा आसली मलगडी एकसुरपणान जियेतात. हें सत वय मू वय गे न्ही. जर आमच्या मंगळूर आतां 6 वजन आमच्या मंगळूर घरांनी पळयल्यार जायती मलगडी मात आसात. तातूंत वायट ना तांणी बऱ्या कामाक वेचें. हांव मुखार वेता, आमी कितें करीत गे म्हणलें हांव मुखार वेता. पापा पण बरो एक अर्थ हाका दिता, म्हणजे बऱ्या कामा खातीर स्थळांतर घेतात आनी थंयच रावतात. पूण तांच्या घरचीं आपणाच्या मनशाक आशा नासतात. दुसरें, झगडें झूज जाता आसतना त्या घरचीं बोळा दिका आसलीं सोडून पयलें वेतात आपणाच्या भुरग्यांक. पूण थंय उरलीं कोण? मलगडी ती अस्कत. हांव ह्या पडे युरोपाक गेल्या वेळार हांव पोलंडाक गेल्लो. थंय ऑस्विच कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प आसलें. थंय येता आसतना कंप्लीट सायलन्स. आनी त्या कॅम्पांत अशें आमच्या पुर्वजाची कालें गोबर हांगा दवरला म्हणून आसा. आनी थंय गडीत एक आसा. कितें म्हळ्यार एक दीस 45,000 लोकांक आपूण हाडले. तातूंत जायती मलगडी आसली आनी त्या मलगड्यांक सीदा व्हरून तांणी सीदा कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत घालून उलपयलें. कित्याक म्हळ्यार तांणी चिंतलें ह्या मलगड्या वरवीं कितेंच करूंक जायना, आमकां वेस्ट म्हणून. म्हज्या मोगाळ इश्टा न्हू, पापा फ्रांसीस तिसरें रिजन दिता. घरांत कितें पिडा शिडा जाता आसतना, ह्या घरची कोणी तरणाटो मरता आसतना आयची समाज ह्या त्या घरांत कोणी मलगडी आसल्यार कितें करता की म्हळ्यार ती मलगडी आसल्या वरवीं तें मेलां. ती मलगडी आसल्या वरवीं पिडा येता. ते मलगडी आसल्या वरवीं अशें जाता. ती मलगडी एक सणी म्हणलें चिंता पळय आयची समाज चिंता. आनी उपरांत तो एक शब्द कॉयन करता इंग्लिशांत, सोशल कॉन्स्पिरन्सी, म्हणजे सामाजीक गुटमळ. कितें गे म्हळ्यार जर तरणाट्यांनी गळून म्हाताऱ्यांक दिल्यार अभिवृद्धी खंय जाता, आर्थीक अभिवृद्धी खंय जाता, मुखल्या फुडाराक डेव्हलपमेंट खंय जाता. समाज अशें चिंता. कितें गे म्हळ्यार जे कितें मनशान कितें करूंक जायना ते मनीस प्रेजन ना, युजलेस प्रॉडक्ट. आमी आमचें म्हणलें जावन हांव म्हजें म्हणलें चिंता भांगा येता. आमी आमचें म्हणलें चिंतपाता न्हू
मुजे आनी हांव म्हणलें चिंता हांगा येता आनी भोव अपुरबायन बाबा फ्रांसीस न्ही आमकां परत परत सांगता कितें की म्हळ्यार हें बाय चान्स हें डिसिजन आयिल्लें न्ही अशेंत मनीस समाजान चिंतना बघा इट इज अ कॉन्शियस डिसिजन बाय पीपल म्हणजे मनीस कळीत आसून हें निर्धार घेता आनी मलगड्यांक आनी प्रायस्तांक सामाजीक गुटमळ रितीन एक प्रॉडक्ट एक वस्तू म्हणलें एक बिल्लो दिवन तुजें कितें गरज ना म्हणलें चिंताप तो थंय उल्लेख करता पूण पापा फ्रांसीस एक नवो अर्थ हांगा दिता कितें पयत पुस्तक तो येता रुथाचें एग्जाम्पल तो घेता आतां तुमी आयकलां रुथ आयकलां मो पोरने तेस्तेमान आमकां आयकोंक मेळटा न्ही गी रुथाची सासूमाय कोण नवमी न्ही गी नवमीचो न्हवरो सरता ताका दोग पूत आसता दोगां पुताक ऑर्फा आनी रुथ म्हणल्यार एका स्त्री दोगां स्त्रिये लागीं काजार जाता दोगी पूत सरतात आनी नवमी उतर प्रायर आसता आनी उतर प्रायर आसतना त्या गांवांत दुकोळ पडटा आनी असल्या संदर्भार नवमी आपल्या दोगां सुनांक म्हणटा तुमी म्हजे लागीं आसून तुमी मरचे नाका तुमच्या गांवाक वचा तुमच्या देवाक तुमी पुजा करा म्हणून आनी असल्या संदर्भार ऑर्फा आपणाच्या सासूमायेक केस दिवन रडोवन वता आनी असल्या संदर्भार रुथ कितें म्हणटा पळया गी भोव अपुरबायेचे चिंता पापा फ्रांसीस हांगा हाडटा रुथ कितें म्हणटा अळे म्हाका तुजे तोंड पयस वचूंक म्हाका तूं फोर्स करनाका तूं खंय वेताय थंय हांव वेतां तूं खंय वेताय हांव वेतां तुजी भास म्हजी भास तुजो गांव म्हजो गांव तुजो गांव म्हजो गांव तुजो देव म्हजो देव तूं खंय मरताय थंय हांव मरतलें मरना शिवाय हेर कितेंय म्हाका तुजे तोंड मेकलें करूंक सोदता तर सर्वस्व देव म्हाका कठीण कश्ट लावन दी म्हणटा पळया उतरां अण्णा बाबसाहेब आमकां सांगता वाय वी कॅनॉट टेक अ डिफरंट पाथ समाज आमकां असलो विशय दिता असली वाट दाखयता आसतना आमी कित्याक अन्नेक वाट धरून जोगी म्हणून समाज सांगता मलगडी उतर प्रायेची गरज नातली ती समाजीक कितें वजें आसतना आमी कित्याक अन्नेक धैर्य रुता भशेन अन्नेक वाट घेवन वचूंक म्हणून आमकां सांगता तिणें आपणाच्या सासूमाय सांगता तिची शुश्रूषा करूंक ती धैर्य घेता आनी तिचे वरवीं जेजू क्रिस्त जल्मता तिच्या संतते वरवीं जेजू क्रिस्त जल्मता ताकाच म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो देवाक प्राय गरज न्ही देवाच्या मोगांत उणें पोवन केदींच ना देवाच्या मोगांत संपूर्णपण आसा मनशाच्या मोगांत उणें पोवन आसा कित्याक मनीस आपणाचो फायदो सोदता देव मनशादे आपणाचो मोग सोदता आनी तस्सो मोग सोदूंक देव आमकां आपयता ताकाच हर एका व्यक्ती आमी देवाचें उदारपण पळोवंक शिकाचें कित्याक मलगडी आमच्या कुटुंबांत एक आशिर्वाद जावन आसा देव तांच्या मुखांत आमच्या जिवितांत आशिर्वाद दिता हांव एक आर्टिकल वाचून आसलो त्या आर्टिकलांत एक बरयणार रशियाच्या कम्युनिस्ट गव्हर्मेंटा विशयांत उल्लेखन अशें बरयता तो सांगता रशियान इतलें कम्युनिस्ट गव्हर्मेंट आसलें कसो भावार्थ उरलो गाय म्हणून ताणें चिंतलें मलगडी युजलेस म्हणून आनी थंय तो बरयणार मलगड्यांनी तो भावार्थ पोसोवन तांच्या भुरग्यांक दिल्ल्या वरवीं आज रशियांत क्रिस्तांव धर्म जिवें आसा म्हणजे जिवीत सदांच जिखता आनी देवाचें बरेंपण सदांच जिखता तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आज आमी आमच्या मलगड्यांक मान करूंक शिकाचें तांकां गौरव दिवंक शिकाचें तांचे दोन आमी जोडिल्ल्या आशिर्वादाक देवाक आमी अर्गां दिवचें खंयचो व्यक्ती वेस्ट न्ही वजें न्ही हर एक व्यक्ती ह्या समाजान ताचो म्हणलो कायदो ताचें म्हणलें पात्र घेता आनी देव आपणाचो मोग हर एका व्यक्ती तें आमकां व्यक्त करता म्हाका कळीत आसा हांव म्हजें काम जावन फाटीं येता आसतना आमचे मलगडे पदराप म्हाका आसून वेलकम करतात आयलो गी
जेव लायगे हांव कालेनांतल्यार एक उडको मासली या कितें म्हाका दवरतात आनी सांगतात आल्या हांवें दवरलां आनी असलें चिंतप म्हाका भोगता गी म्हजें म्हणलें मनीस म्हज्या खातीर आसात. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी मलगड्यांक मान करता आसतना देवाचें बरें पळोवन तांचें तें सोदूंक प्रयत्न करया. हांवें ओडूस म्हणलें प्राय शाश्वत न्हय, मोग शाश्वत. मिरयो म्हज्या कपलारे पडटात, तुमच्या कपलारे पडटात. बोळ म्हजें उणें जाता, तुमचेंय उणें जाता. असल्या संदर्भार म्हाका बोळ आसतना हांवें बोळ दाखोवचें न्ही, म्हाका मोग दाखोवचें. देवाचें उदारपण पळोवंक ह्या मिसा वेळार आमी कृपा मागया. आमेन. तुझी दावू मारता आमची सरकुपेची वाळून दिसर आमची सासणी जिविताची स्वीकार कर बापा, स्वीकार कर. मोकाळ भुरग्या तुझ्या दयेन तूं स्वीकार कर. स्वीकार कर बापा, स्वीकार कर. मोकाळ भुरग्या तुझ्या दयेन तूं स्वीकार कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आनी आमच्या केपेक सर्वेस्पोर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा सोम्या जेजून आपल्या कश्ट मरणाची काळच सगळ्या धर्मदुता भितर भाग्योन जगपाक पयली पिवंक दिली. त्याच सोम्यान आमचे खातीर घेतिल्ल्या रक्त स्नान उगडास काडून हें पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सगळीं आमची पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बळ दी. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचें सोवें आसो, तुमच्याय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूं फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणी गवळ्या तुजो इंड तूं केदीं सांडिनाय, पूण भगेवन दमदुता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा सोलोवच्याक तुज्या पुताची प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाची गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सदळबरां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवे तुका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ईदेनी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन मासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची.
तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार तसो गुट परगट या. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी चडोवणेची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी खुशी करूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समजता. पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितेमाचे विस्तारले त्याच्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमचे गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमाकांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे वखद कर. तांकां आनी तुज्या इश्टकातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या फजवडीत म्हाका पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मेरे देवाची माये संगाती, भगवान तुझे जपती, भगवान धर्मदूत जॅकोब आनी स्वर्गान तुका आमच्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्यांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले मागणे आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदार जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरोबर शानांत येतले आमकां तुज्या उदार कौगुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शरये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जीवनाक आपण मेळ्ळी आमी समेस्त सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फोना फोन तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. म्हाका तुजे तोंड पयस वचूंक दबाव घालिनाका. तूं खंय वेताय थंय हांव वेतां. तुजी भास म्हजी भास, तुजो गांव म्हजो गांव, तुजो देव म्हजो देव. तूं मरताय थंय हांव मरतलीं. मरना शिवाय कितेंच म्हाका तुजे तोंड मेकळें करूंक
सकचे ना. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या धर्मदूताची परब संभ्रमून या दिनवस्ताच्या बलिदान आम्ही वांटो घेतला. बघेवन जाकोबा भशेन ह्या संवसारान जेजूच्या पोवण्या पाळो दिवन आनी ताच्या कश्टाच्या काळसेंतले पियोन सर्गार जेजूच्या महिमेन वांटेली जावंक आमकां निर्मी आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आपलो आशीर्वाद तुमचेर वरतो. वसुनेया क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. बेगलिया प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा आसो मी तेजो मनशा सोयी जावं जियेलो स तरेचे गरजांनी तो राखून दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फोव जालें. नेणाऱ्यान शिकयलो जेजू मेस्सी म्हूण वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशाक तांच्या स गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलेसो तूं म्हाका मान करताय तितले सण हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची तेसावां बाळका जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पिया. आमी मागया जायती बावडां विविध पिडेनी वळवळून आसात. त्या पिडेतावन मुक्त जावंक ह्या पिडा सोसूंक जाय अशी बोळ घटाय तांकां फावो जावं दी म्हूण आमी मागया. आमच्या घरांनी आसच्या आश्रयांनी आसच्या मलगड्यां पासत मागया. तांच्या एकसूरपणांत देवाचो भरपूर आदार मोग आनी तांच्या मोगाच्या मनशांत तांकां सांगातपण बरेंपण लाभून दी म्हूण आमी मागया. बऱ्या फुडाराक बऱ्या सांगातपणाक बऱ्या वावराक आशेवच्या समेस्तां पासत आमी मागया. आमची मागणी सांगातान घाल आमी मागया. हे बघेव जेजू बाळका तुजी सर पदवी अज्या पितरान उगडप केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक कळलो आसता. तुका बातेल उलो मतेल्या सकटा दयनाय आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा श्रीगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान बरे करपेन बरयले तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेसो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांग आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांग आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांग आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका मागणे ह्या जपाच्या आनी इतल्या अत्रेकात मागची करपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले कशे निराशपून तुजे कुमोग आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वरनोवच्या सदां सर्वता. आमेन. बळका जेजून आमच्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारा करका दिवया आनी सांगाता आमी मागया. ये भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देड उपकारा खातीर
आमची अर्गां भेटयता तुझे काकोती आमी वर्णी देल्या तू जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पादिनी तुजेर आमी दवरता स लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आशिर्वादा तकली बगोवया समी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय राव आनी तुमचें संरक्षण करो तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाटवरो तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र सवय जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना मोगाचे न्हू जर मालगडी आसा तर आनी कोण मालगडी म्हूण चिंता तर तांणी मुखार येवचें तांचे बसत मागणी आसा बाबा भयणीनो आमी ह्या पुणशेतांत आज आबोडली माय आनी मालगड्यांचो दीस संभ्रमता ह्या दिसाक बाबा फ्रांसिसान म्हज्या माताऱ्या प्रायेर म्हजो तिरस्कार करिनाका म्हणल्यार किर्तनाच्या विशयाचेर नियाळ करूंक उलो दिता सबार कारणोक आनी परिस्थिती लागून जिवितांत एकसूरपण येता पूण देव ताच्या भुरग्यांक सांडून घालिना पवित्र पुस्तकान आपल्या ससुमाय नवमीक सांडिनातल्या रुताची देह घेवन आमच्या सर मालगड्यांक तांच्या उतर भायर तिरस्कार करिनासतना तांची जिणी भलायकी बरीत संतोशाची आनी दादोसकायची करूंक प्रयत्न करया आनी देव तांकां संपूर्ण आशिर्वादीन बरो म्हूण आमी ह्या मागण्या विधी वेळार मागया प्रार्थना तुमची जावा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमची मागणी मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान आसच्या मालगड्यांच्या मोगान आनी गौरवान सेवा करूंक आनी तांच्या आत्मीक वाडावळे गज आसचे सक्रामेंत त्या त्या वेळार तांकां लाभूंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक मालगड्यांनी तांच्या तरणाटपणार राष्ट्राच्या उदरगते खातीर केल्ली सेवा राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी मानून घेवन तांच्या बऱ्यापणाक आदार दिवची कानुनां रुपीत करूंक आनी तांच्या उदरगते खातीर निरंतरी वावर करूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक मनशापणाची मावल्यान पयस जावन येवच्या आधुनीक संवसारार मालगड्यांनी तांच्या भुरग्यांची आनी नातरांची मोवाळ्यान जतन केल्ल्या बरी एकल्यांनी तांच्या मालगड्यांची मोगान सेवा करूंक प्रेरण दी म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक तरणाट्यांनी तांच्या आजो आजेची भेटकन देवाच्या मोवाळ मोगाचो अणभव तांकां दिवंक आनी तांचे मदें बरो संबंद रुता करीचे वावरूंक तांचे ते उदार मन आसा कर म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक कुटुंबांतल्या आज्या आजयांक आनी मालगड्यांक तांच्या उतार प्रायेर कुटुंबाच्या संध्यातांव तिरस्कार मेळनासतना बरी जतन आनी मोग लाभून बरो संबंदान वाडोवंक आनी संतोशान जिवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक एवक्रिस्त मेजा बोवर एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुवें आमकां दिल्ली देणी वेळ सकत आनी ग्रेस्तकाय पेल्यांच्या आनी विशेश करून मालगड्याच्या बऱ्यापणाक खर्चूंक उदार मोहन दी म्हूण आमी मागता बापा आमची मागणी आयक आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणें पडून दिनाका पूण वाटांतलें आमकां निवार एक बोर आमी आज सोडया दोळे आमचे दामप्या हांगा आसलेल्या आमच्या वडिलां पासून मालगड्यां पासून आमच्या कुटुंबांनी आसच्या समेस्ता पासून आमी मागया देव इमॅन्युएल जाल्ल्या वेळार म्हणली उतरां हांव तुमचे सांगाता आसा आय एम विथ यू ऑलवेज ही उतरां आमचे मालगडे तें दाखोवंक आमी प्रयत्न करूंक आनी तांकां बरें भलायकी दिवचें पासून आमी मागया प्रार्थया मोगाळा बापा तुका समर्पण दिली मागणी दयेन मानून घे आमकां कितें गरज आसा तें सकत तुज्या उदारपणान आमकां लाभय आवडली माय आनी मालगड्यां खातीर तुका अर्गां दिताना ती आख्या पवित्र सभेचें आनी भावा तेजें दायज म्हणलें समजून जिवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो सर्वपिता देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आमच्या तुमच्या घराण्यांनी आनी हातुळणार आसच्या सर आवडली मायेचेर आनी मरगड्याचेर आपलो आशीर्वाद घालून कुडीच्या आनी मतीच्या भलायकेन बरो प्रकाच्या जेजू बाळका माफ करता लागी आनी पयस संगी जोडल्या माय मामी तुजी गोनीता तुझे बोरीची येवकादार मागता जेजू बाळकाम करा विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ माया मोगाची ती कुरपेचे बेसांव दी आमकां कुरपेचे बेसांव मुखार पुत्रा सोवे हांव क्वार मुर्या शिरवां थियूं आमकां पुस्तकाची कुरवेन देवान आमकां आमच्या दसपणांतले बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची